पणजे ते वास्को नवी फेरी सर्व्हिस रोखडीच सुरू जावपाची आसा। 40 सीटां, एसी, स्नॅक्सांची व्यवस्था आशिल्ली लक्झरी कॅटामरान फेरी दृष्टी मरीन सुरू करता। ही फेरी थळाव्यांक आनी टुरिस्टांकूय बऱ्याक पडटली। ब्रेस्तार सावन हे फेरीची प्री लॉन्च ट्रायल सुरू जाली। वास्को पयली जेटी केल्या उपरांत अशो आनीक 5 जेटी करपाचो दृष्टीचो प्लान। सद्याक दिसाक 3 ट्रिपी आनी रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळ्यार 8 ट्रिपी मेरेन मारपाचें थारला। बायणा एअरपोर्ट फेरी टर्मिनल जेटीचेर हे व्हीआयपी फेरीच्या ट्रायलीक वास्कोचो आमदार कार्लूस, दृष्टीचो सीएमडी, सीईओ आनी बाकीचे ऑफिसर आशिल्ले। फेरी वास्को पणजे रुटार चलतली। थळावे आनी टुरिस्टांक 40 सीटां आशिल्ले फेरयेत स्नॅक्साची वेवस्थाय आसतली। सुरवातीक रिस्पॉन्स पळोवंक 3 ट्रिपी मारतले। बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळ्यार ट्रिपी वाडटल्यो। Project which has been coming at Baina Shore, probably by 2nd December it will start. How will it benefit the tourism of Goa? First of all, the area that we started to operate from is Baina Beach, where we call it the airport ferry terminal. For this, we have to thank Mr. Manohar Parrikar, who has been instrumental in actually bringing Baina back to its original glory. The idea initiated by Gadkari ji and Honorable Chief Minister, Mr. Parrikar, and this is a new mode of transport that we are initiating. It's a waterway transport, so we congest the roads, the traffic that we have. People will have accessibility from the airport with a free shuttle service to Baina. From there, we would, in the first place, have a schedule of a ferry from Baina AFT terminal till Panjim and Old Goa. In between, there's another stop at Bere that we are putting in. The fare is, as of now, the inaugural offer that we have from AFT to Panjim is 800 rupees per person. फेरी वास्कोसान पणजे पावंक सुमार 40 मिनटां लागतली आनी तिकेट 800 रुपया। पणजे सावन ओल्ड गोवा खंय 100 रुपया तिकेट। प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकार। पणजे एसजी ग्राउंडार 7, 8, 9 आनी 10 तारखेर एक्वा फिश फेस्टिवल जाता। फेस्टिवलाच्या उक्तावणाक केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंग आसतलो। फेस्टिवलात तरेतरेचे नुस्तें आसतले। खात्याच्यो स्किमी लोकांक कळच्यो म्हूण एक खास स्टॉलूय आसतलो। फिश फेस्टिवल दिनांक 7, 8, 9 आनी 10 डिसेंबर ह्या दिसा आमी करपाचो ठरयल्लो आसा। काल आमी म्हणिल्लें की आमी तो फुडें व्हरूंक सोदता म्हूण। आमकां आमचे युनियन मिनिस्टर श्री राधा मोहन सिंग जी हांची उपस्थिती मेळनाशिल्ली म्हणून आमी ते फुडें व्हरपाचें ठरयल्लें। पण आतां कन्फर्मेशन आयिल्ल्या कारणान आमी ती 7, 8, 9, 10 डिसेंबर ह्या 4 दिसा हो फेस्टिवल बांदोडकर मैदानाचेर पणजे आमी करपाचे येवजिल्ले आसा। ह्या फिश फेस्टिवला भितर अनेक जातीचे जे नुस्तें आसा तें तुमकां हांगासर पळोवंक मेळटलें आनी हो एक यादगार इव्हेंट, हो एक यादगार असो महोत्सव जावचो अशी मना पासून एक प्रामाणीक इच्छा आसा आनी त्या दृश्टीन आमचे फिशरीज डिपार्टमेंट रात दीस ह्या महोत्सवा खातीर वावुरतात। फेस्टिवलाची म्हायती जाता तितल्या लोकां मेरेन पावची म्हूण मंत्री विनोद पालयेकारान 2 गाडयो फ्लॅग ऑफ केल्यो। एक गाडी उत्तर गोंयांत, दुसरी दक्षिण गोंयांत प्रचाराक भोंवतली। आज आमी 2 गाडयो, एक नॉर्थाक आनी एक सावथाक फक्त एडवर्टायज करपा खातीर दोनूय जिल्ल्यांनी धाडटले आनी हेचो एक बरो एडवर्टायज जावचो, लोकांनी भोवसंख्येन ह्या उत्सवाचो आस्वाद घेवचो अशी आमची इच्छा आसा। एक्चुअली आमी 44 स्टॉलां सद्या तरी तजवीज केल्ली आसा। जशे लोक येता तशी अवेलेबिलिटी जातली तशें आमी दितले। ह्या प्रोग्रामाचो एस्टिमेट बजेट 2 कोटी आसा। डिपार्टमेंटल स्टोर हो वेगळो येतलो थंयसर, थंय तुमकां सगळी म्हायती मेळटली। हय, आमी ते सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिता आनी कोणा तुमी आमचे रेट आहा ते 5000 आनी कितें तरी डिपार्टमेंटाची रेट आहा, चड ना ती, थोडीच आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।
आदलो आयजीपी गर्गाक लाच केशीत कोर्टात धपको. पणजी सेशन्स कोर्टान 2016तल्या 5.5 लाख रुपयांच्या लाच प्रकरणात आदलो आयजीपी सुनील गर्गाची हस्तक्षेप याचिका भायर मारली. आयजीपी सुनील गर्गा आड FIR रजिस्टर करूंक ACBक निर्देश दिवचे म्हूण वास्कोचो बिझनेसमॅन मुन्नालाल हलवाईन सेशन्स कोर्टात अर्ज घाल्लो. त्या अर्जाक हरकत घेवंक गर्गान हस्तक्षेप अर्ज घाल्लो. पणजी सेशन कोर्टान आदलो आयजीपी सुनील गर्गाक धपको दिला. ताणें घाल्लो हस्तक्षेप अर्ज कोर्टान भायर मारलो. वास्कोचो बिझनेसमॅन मुन्नालाल हलवाईन सुनील गर्गा आड 2016तल्या 5.5 लाख रुपयांच्या लाच प्रकरणात FIR घालचो म्हूण ACBक निर्देश दिवंक कोर्टा मुखार अर्ज घाल्लो. गर्गान ह्या अर्जाक हरकत घेवंक हस्तक्षेप अर्ज घाल्लो. कोर्टाचो वेळ मारून व्हरूंक गर्गान हस्तक्षेप अर्ज घाला म्हूण हलवाईन ताका हरकत घेतली. ह्या अर्जाचो निकाल 8 सप्तकां भितर लावचो म्हूण हायकोर्टान 17 डिसेंबराच्या ऑर्डरीत पणजी सेशन कोर्टाक निर्देश दिल्यात म्हूण हलवाईन क्लियर केले. District Court has passed an order against intervention filed by Sunil Garg. So court has dismissed today. And secondly thing, this win is not my win. It's a win of a general public. I want people to come and fight against corruption by saying it is not possible. We have to come and prove. Don't depend on others. Please come and fight. It is. I had a full hope on judiciary, and today the judiciary has given justice to me. I am very happy today. I want such. Still we are waiting for further orders also. Next date is on 5th of December at second half. मुन्नालाल हलवाईन ऑगस्ट 2016त 5.5 लाखांची लाच घेतल्या म्हूण ACB कडेन तेन्नाचो IGP सुनील गर्गा आड कंप्लेन केल्ली. कंप्लेनी बरोबर ताणें IGP गर्गा बरोबर फोनार जाल्ले चर्चेचो पुरावो म्हूण एक सीडी दिल्ली. ACBन FIR घालो ना. वेल्यान हे प्रकरण चीफ सेक्रेटरीक घेवन बसला म्हूण मुन्नालाल पणजे सेशन कोर्टान पावलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. पयशां खातीर 12वेच्या 4 भुरग्यांचे अपहरण करपी गँगांतलो चवथो दुबावीत सद्दाम म्हणटा त्या एका तरणाट्याक मडगांव पुलिसांनी शुक्रारा धरलो. ब्रेस्तारात 3 धरिल्ले. वेर्णाच्या एके हायर सेकंडरींतल्या 4 बुधवारा अपहरण जाल्ले. अपहरण जाल्ल्या भुरग्यांनी तांचे मित्राक कॉन्टॅक्ट केलो. ते पुलिसां कडेन पावले आनी बुधवारा पुलिसांनी डेल्सन क्वाद्रू, समीर शेख आनी जंगली साब वालीकर म्हणटा त्या 3 दुबावितांक धरले. सद्दाम चवथो. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.